826, page number 13, 826. Sugli ami engkau sauya, sugli ami lagi sorya, dunia dewa wakanuya, anong danso takazuya, karonatu korok dunia, jivitatu seluruh dunia, amka mulia tu wadaku, tuja raja burung pavo, taronatu korok dunia, jivitaku seluruh dunia, amka mulia tu wadaku, tuja raja burung pavo. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमच्या देवा बापाची आणि आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा आणि शांती तुमचे सवे आसो. बाबा भयणांनो, देव या संवसारान सोडवून दिवंक आयलो आणि आमकां तोच देव दर एकल्याक हेच आपावणें कोत्ता संवसारान सोडवून दिवंक. जी मनशां जायत्या बंधनांनी आसात तांकां सुटका परगटूंक. आनी हे कोत्तले जाल्यार आमी खेरीत भाशेन वेंचणुकेन एक खेरीत जबाबदारी घेवपाची गरज आसा. हें ओळखून घेवंक ह्या मिसा भेटेन आमकां देवाचो आदार मागुया. आनी आमी ह्यो सोक्त मनशां जायते पावट आमच्या जिवितांतल्यान वेंचणूक येता तेन्ना पयशे घेतल्यात. आमकां आमदार जो आमकां वळखीचो आसा वो आमकां कितें आमचेंच बरें कोत्ता, दुसऱ्यांचें बरें करिना, तसल्या मनशांक आमी वेंचून हाडल्या. जें कितें संवसाराच्या सगल्यांच्या बरेपणाक करूंक जाय तें चिंतिनासतना आमी आमचो स्वार्थ दवरला. या आनी दुसऱ्या पातकांचो उगडास करुया आनी पातकाची दूख धरून म्हणुया, सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान चालून वायट करून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हडलो अपराध. ह्या पश्चातापाक येवन सदांच आंकवार मेळय सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसूं आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. आमेन. Somia kakuko, somia kakuko, somia kakuko, somia kakuko, Krista kakuko, Krista Somia kakuko, somia kakuko, somia
प्रार्थुया. ह्या वेळार आमची दर एक गरज देवा मुखार दवरुया. ह्या मिसाचे दिसांव एलिनोर आनी क्रिस्तीन वाज तांचेर देवाची उपोट बेसावा फावो जावंक आमी मागता. सोर पदवेदार देवा, बाग्योन आंतोनीचे विनवणेन तुजी देणी आमकां भरपूर दी आनी आमच्या काळार आमकां शांती लाबोय म्हूण खालतेपणी आमचे लागीं मागता. आमच्या सोमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. भाग्योन पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेले वाचप. प्रितीच्या सगळ्या आदीं हांव मागतां तें हें, समेस मनशां खातीर प्रार्थना करात. मागणी, विनोती आनी दिन वासने स्तुती भोव करून राजा आनी उंचल्या अधिकाऱ्यां खातीर. आमचे पूर्ण भक्तीपणाचे आनी मर्यादेचें जिवीत आमी शांतीन आनी सहजकायेन जियोवच्या पासत. हें बरें काम आनी देवाक आमच्या सोडणदाराक मानता तसलें सगळ्या मनशांनी सोडवण जोडलोली आनी स्वताची ओळख घेतलोली ताका जाय. कित्याक देव एकलोच. देवा आनी मनशां मदेकात मदेस्तू एकलोच क्रिस्त जेजू, तोय मनीस. ताणें समेस्तांचे सोडवणे पासत आपणाकूच बोली कशी समोर पिलो. हाची गवाय ताणें पुर्त्या काळार दिली आनी हाचो निरोपी आनी दोरमदूत आनी विदेशां सोडी बावाटाचो आनी स्वताचो धर्म शास्त्री म्हाका नेमला सत्य उलयता, फोट सांगिना. देखून नितळ मनान हात उबारून राग आनी वाद विवाद नासतना दादल्यांनी वेतात थंय मागणें केलेलें म्हाका जाय. सरस्पुराचें उतर. जबाबाक आमी गायन घेवया. B1 पेज नंबर 21 B1.
उद्गाराक आमी सगळीं उबी रावया आनी गायन घेवया. B8 पेज नंबर 24. आमी पयलो आनी दुसरो श्लोक गायतले. Alleluia, 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 alleluia. Gesù Baba Jehutordu, Raja Boga Jikoborsa. Kalau katus bartu, angkam bapa shikagoke. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. मातेवा पोरमणे शुभ वर्तमान. फारिझेव गेले आनी जेजू कसो उतराक दवरचो ते विशीं ताणें एकठांय जावन थाराव घेतलो आनी हेरोदीच्या पक्षा मदीं बरोबर आपल्या शिसांक अशें म्हणून ताचेशी धाडले. गुरुजी, तूं सात्वीक आनी देवाची वाट खरेपणी शिकयताय आनी मनशाचें तोंड पळोवन उलयनाय देखून तुका कोणाचीच पिडा ना म्हूण हांव जाणो. तर तुका कितें दिसता, शेजाऱ्याक दोन फारीक करूं येता की ना? पूण जेजून तांचें कुसळेंपण ओळखून परतीपाल केलो. आरे दोंग्यानू, तुमी कित्याक म्हाका फांच मारूंक सोदतात? म्हाका एक दोंडाचो नाणो दाखयात. पळोवया. ताणें ताका एक देनार दाखयलो. जेजून तांकां विचारलें, हें रुपणें कोणाचें? हें नांव कोणाचें? ताणें जबाब दिलो, शेजाऱ्याचें. तेन्ना जेजून तांकां सांगलें, तशें तर शेजाऱ्याचें तें शेजाऱ्याक परतून दियात रे, आनी देवाचें तें देवाक दियात. सोमयाचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भयणी भावांनो, भाग्योंत आतून देवाचे उर्बेन उतर परगोडटा आनी उतर परगोडटा तितले पावटी लोकांच्या जिवितान एक बदलणी जायत वेता. भयणी भावांनो, आयचो विशय आमकां खेरीत भाशेन वेंचणुकेचेर नदर घालूंक उलो करता. भयणी भावांनो, वेंचणुकेचेर कित्याक काय? कित्याक जरी तर खरें बरेंपण समाजान गोंयांत हाडटलें जाल्यार आमी बऱ्या मनशांक विचून काडपाची गरज आसा. आनी हो जावन आसा इगोज मातेचो हुस्को. हो हुस्को इगोज माताक म्हटल्यार आमकां सगल्यांक आसूंक जाय, कित्याक हातूंतल्यान खरें बरेंपण आसा. भयणी भावांनो, कांय दीस फाटीं आमचें आख्खें गोंय हाल्लें, कित्याक एक धीर जो आख्ख्या गोंया पासत झुजतालो आमचो मोगाचो फादर बॉलमॅक्स ह्या संवसारान अंतरलो. ताचें जिवीत जालें एक बरो गवळी कसो नुयस मीस भेटोवंक, पूण ताचें जिवीत जालें खरी जिविताची गवायकी दिवंक. आपणाची पर्जा कोश्टवता, म्हजें गोंय रोडटा हो ताळो ताका सोंसनाचलो. आनी ह्याच पासत वेगवेगळे सुवातेर
ज्या ज्या जाग्यांचेर कसले अत्याचार जाताले, सृश्टीचेर हल्ले जाताले, ताचेर निशेध मारूंक तो फुडें सरलो. जाय तें बरेपण देवाचे कुरपेन तो करूंक वावुरलो. आनी भयणी बाबांनो, ह्या दिसा ताच्या मरणा दिसा जायतो लोक रडलो. पूण भयणी बाबांनो, म्हाका दिसता फादर बॉलमॅक्स आपणाच्या मरणांत आमकां रडूंक सांगना, पूण दर एकल्याक जबाबदारेचे खरे क्रिस्ताचे पाटलावदार जावंक उलो करता. तो घडये आमकां दर एकल्याक म्हणटलो, म्हजे पासत रडो नाका, रडात आमच्या फुडले गोंयचे पिळगे पासत, रडात आमच्या देशा पासत, पूण रडूनच रावं नाका. जे भाशेन जेजून म्हाका बळ दिलें झुजूंक, तेच भाशेन तुमी झुजा. भयणी बाबांनो, आयज होच उलो घेवन आयचें पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता हाचेर आमी नदर घालुया. आयचें पयलें वाचप आमकां खेरीत भाशेन बागियोन पावलू तिमोथकारांक बरयल्ली चिठींतल्यान आमकां आयकूंक मेळटा की म्हणटा, राजकीय अधिकाऱ्यां पासत मागात. आनी कित्याक मागात? की तांच्यांनी राज सगल्यांच्या बरेपणा पासत वावरूंक, तांच्यांनी ह्या संवसारांत कोणी शांती विस्तारूंक ते वावरूंक, आनी ह्या पासत मागात म्हणटा. आनी आख्खें तर वाचप आमी पळयलें जाल्यार मागूंकूच आमकां उलो करता. म्हणजे भयणी भावांनो, दर एका क्रिस्तांवाचो कायदो आमच्या पॉलिटिकल लिडरा पासत मागूंक, जें कितें वायट जाता तांचे अस्तोंगी तांची मनां उजवाडोंक, जें कितें बरेंपण विस्तारूंक जाय तांकां ती दिशा फावो जावंक, हें आमचें दर एकल्यांचें मागणें आसूंकूच जाय. आनी आमी आतांच सावन अदीक आनी अदीक मागोंक जाय की आमची सगल्यांची मनां बदलूंक. कित्याक? बरे फुडारी फुडले पिळगेक आमी विचून काडूंक. कित्याक भयणी भावांनो, वायट इतलें गिरासता की आमकां एक कितें बारीक कुसकूट केलें ताचेर आमी भुलता. ह्या दिसांनी आमचे आमदार मंत्री आमकां येवन जायते कितें सांगतले, हांवें हें केलां तें केलां, आमकां एक पार्टी ऑर्गनायज करतले आनी तातूंत आमी हॅप्पी जातले. कित्याक आमकां दिसतलें की आमचें डेव्हलपमेंट जालें, आमकां दिसतलें आमची उदरगत जाली. एक पार्टी केली, आमकां सोऱ्याक बस म्हटलें, आमकां जेवण दिलें, हातूंत खरी उदरगत आसा काय? आनी ह्याच पासत बागियोन पावलू तिमोथाक बरयल्ले चिठीन आमकां उगडास कोत्ता, मागात की आमची सगल्यांची मनां बदलूंक, आमची सगल्यांची मनां खरी जावंक आनी बऱ्या मनशांक विचून काडूंक आमी फुडें सरूंक. दुसरे सुवातेर भयणी बाबांनो, आयचें शुभ वर्तमान वाचलोलें शुभ वर्तमान आमकां मेळटा. थंयसर आसलोले फारिजीव आनी तेच बरोबर हेरोदियासाचे मनशा बरोबर आलायन जातात आनी जेजूक फासाक धरूंक सोदतात. भयणी बाबांनो, आमच्या समाजाचेर आमी नदर मारली जाल्यार जायते आलायन जातात आनी बरेपण मोडून उडोवंक सोदतात. जें कितें खरें आसा तें फूट करूंक सोदतात. आनी ह्याच पासत जेजू आयज आमकां दाखयता कशे भाशेन तांकां खेरीत भाशेन तांच्यो मांडण्यो फिसकाटावंक. आनी ह्याच पासत भयणी बाबांनो, जेजूक ते प्रश्न करतात आनी म्हणटात, आमी टॅक्स फारीक करूंक जावो की ना, आमी टॅक्स फारीक करूंक जावो की ना. आनी जेजू तांकां सरळ जबाब दिता, म्हणटा, शेजाऱ्याचें तें शेजाऱ्याक दियात, देवाचें तें देवाक दियात. भयणी बाबांनो, आमची दर एकल्याची जबाबदारी टॅक्स फारीक करूंक. ही जबाबदारी कळटा ना कळटा आमी सगळीं जाणां टॅक्स फारीक कोत्तातूच. कोणें म्हणोंक जायना की जांचे पयशे चड आहात तेच टॅक्स फारीक कोत्तात म्हणोन ना. भयणी बाबांनो, दर एका वस्तू ज्यो आमी पोचल्यार वचोन घेता, घडये ती कोलगेट जावं, घडये तो साबाव जावं, आमी टॅक्स फारीक कोत्ता सरकाराक. म्हणजे आमी आमचें डेव्हलपमेंटा पासत तो टॅक्स दिता, कोरात आमचें डेव्हलपमेंट म्हणून. आनी भयणी बाबांनो, असले आमी टॅक्स फारीक कोत्ताना
आयज जेजू म्हणटा शेजाऱ्याक दियात म्हणजे आमी आमचो कायदो कोत्ता पूण जेजू तांकां तें सांगता देवाचें तें देवाक दियात म्हणजे टॅक्स तर मनशान फारीक केलो जाल्यार सरकारान मनशाची उदरगती पासत वावरूंक जाय न्हय जो टॅक्स फारीक केला तो टॅक्स पेड करूंक जाय न्हय आनी हो टॅक्स कशे भाशेन फारीक करूंक जाय बरी उदरगत करून बरे रस्ते करूंक गरीब दुबळ्यांच्या हक्काक कितें जाय तें दिवंक हें की म्हणटात खरें उदरगत आनी ही करिना जाल्यार जेजू तांकां शिटकायता आनी म्हणटा देवाचें तें देवाक दियात कित्याक देव आमकां सांगता सगल्यांच्या बरेपणा पासत वावरूंक जाय म्हणून सगल्यांचे उदरगती पासत वावरूंक जाय म्हणून तर प्रितीच्या भयणी भावांनो देवाचें उतर सरळ आसा आनी आमकां दर एकल्याक उस्कायता आनी काळजीदार जावंक उलो करता की आमी खऱ्या उदरगती पासत वावरूंक आनी हें कोत्तल्यो जाल्यार पॉलिटिकल रेव्होल्युशन गरजेचें आमी दर एकल्यान आतांच तावन मागणें करून आनी तयारी करपाची गरज आसा आमकां बरे मनशांक विचून काडूंक बऱ्या मनशांक फुडाकार दिवंक ही आमची दर एकल्याची जबाबदारी जावपाची गरज आसा भयणी भावांनो तर आमी हे दिशेन वेताना पवित्र पुस्तक आमकां खरी दिशा दिताना आमी कशे भाशेन वेंचणुकेक आमी तयारी जावंक जाय काय भयणी भावांनो हे इंग्लीश उतर इलेक्ट हाचेर आमी नदर मारुया इलेक्ट ह्या इलेक्टाक 5 अल्फाबेट आसात आनी पयलें अल्फाबेट म्हणटात तें ई आनी ई सांगता आमी विचून काडूंक जाय ज्या मनशाक जो सगल्यांच्या एकवटा पासत वावुरता एक वोट इलेक्टाचे पयलें अल्फाबेट एक वोट भयणी भावांनो आमी नदर मारली जाल्यार जायते आमचे पॉलिटिकल लिडर्स धर्मा मदें वेगळोचार घालता भयणी भावांनो आमी फाटल्या दिसांनी वचुया आमी काय बरी गोंयकारां कशीं एकामेकाच्या हातान हात घालून जियेताल्यो आमकां एक दुसऱ्याची केन्नाच दुस्मानकाय नासलेली पूण आतां सडनली कितें जाता काय कोण हे आमचे मदीं दुस्मानकाय घालता काय ते पॉलिटिकल लिडर्स कित्याक तांकां नाका आमी एकठांय तर आयल्यो जाल्यार ते जाणा तांची वाट लागतली म्हणून आनी ह्याच पासत भयणी भावांनो आमी विचून काडूंक जाय जो मनीस सगल्यांच्या एकवटा पासत वावुरता पळय तो धर्मा मदें वेगळोचार करिना पळय तो भयणी भावांनो आमी तर नोंदण मारली जाल्यार भायले स्टेटीन केरळान तर आमी नोंदण मारली जाल्यार ज्या जाग्यार कॅथलीक मेजॉरिटी आसलेली थंयसर एक हिंदू विचून आयला ज्या जाग्यार मुस्लीम मेजॉरिटी आसलेली थंयसर एक कॅथलीक विचून आयला आनी ज्या जाग्यार दुसरे धर्माचे विचून आसलेले मेजॉरिटी आसलेली थंयसर मुस्लीम विचून आयला हें दाखयता एक वोट भयणी भावांनो असलेच तरेचो एक वोट आमच्या गोंयान आमी कित्याक काडूंक पावना काय कित्याक आमचे मदें दुस्मानकाय आसा काय आमी जाणा जावुया भयणी भावांनो कोण आमचे मदें दुस्मानकाय घालता तो आनी एक वोट म्हणटाना भयणी भावांनो आमचे मदें दुस्मानकाय घालता ताका आमी पयस दवरुया ताका आमी पयस दवरूंक वावरुया तांकां आनी आमी लागीं हाडचें न्हय कित्याक भयणी भावांनो ते मनीस आमचे गोंयचे आनी सगल्यांचे निसणटण कोत्तात आनी ह्याच पासत भयणी भावांनो एक वोट म्हणटाना जी पार्टी खरी आयडियोलॉजी घोट दवरता एकवटा पासत वावुरता सगल्यांच्या बरेपणा पासत वावुरता ताचेर नदर घालची गरज आसा जरी तर एक पार्टी धर्मा मदें वेगळोचार कोत्ता जाल्यार तांकां आमी कित्याक विचून हाडूंक जाय आमकां एक वोट जावं गोंयचो आनी ह्याच पासत भयणी भावांनो आयडियोलॉजी जाणा जावुया हे पार्टयेची आयडियोलॉजी जाणा जावुया आनी खरे मनशांक विचून काडुया जे आमचो सगल्यांचो एक वोट दोत्तले दुसरे अल्फाबेट जावन आसा एल आनी एल सांगता जो मनीस ल्हानवीक भयणी भावांनो जेन्ना आमदारांक पदवी मेळटा तांकां दिसता ते वयर पावले म्हणून आमचे बारीक लोक सादे लोक कितें कोत्तात कश्टवतात तांचें पडलेलें ना आनी ह्याच पासत भयणी भावांनो एक ल्हानवीक मनशाक आमी वेचून काडूंक जाय जो सगल्या मदें मिसळ जातलो जो सगल्यांचें दूख वळखतलो जो सगल्या सांगाता भोंगतलो
तसल्या मनशाक आमी फुडाकार दिवपाची गरज आसा. जरी तर मनीस व्हडपणान बोल्लो आनी पदवेन चल्लो जाल्यार ताका रियलिटी गमची ना. आमच्या गांवांत कितें जाता ताका समजोचें ना. तो फकत व्हडल्यांचेच चिंततलो, व्हडल्यांचेच उदरगती पासत वावुरतलो. बिग बिग इंडस्ट्रियलिस्ट, बिग बिग मायनिंग लॉबी, बिग बिग व्हडले व्हडले मनीस आसात तांचेच चिंततलो. आनी ह्याच पासत भयणी भावांनी आमी ल्हानवीक मनशांक विचून काडया जे आमचे सादे प्रश्न आसात त्या प्रश्नांक जबाब दितलो. जेन्ना कसलोय प्रश्न येतलो आमचे बरोबर रावतलो ते इम्पॉर्टंट. जेन्ना आमच्या जिवितान आमच्या गांवांत जेन्ना कसलो प्रश्न येता आमचे बरोबर तो मनीस रावना जाल्यार कित्याक उपकारता. आमी ताका विचून काडला आमचे बरोबर रावंक, आमच्या प्रश्नांक जबाब दिवंक. आनी हेच पासत भयणी भावांनो ल्हानवीक मनशाक आमी वेचून काडुया. उपरांत एल्फाबेट येता ते ई आनी ते इम्पॉर्टंट म्हटल्यार एनवायरमेंटलिस्ट. भयणी भावांनो दर एक आमचो आमदार आसूंक जावो एनवायरमेंटलिस्ट. कित्याक आमी तर आमच्या गोंयचेर आतां नदर मारली जाल्यार कितलींशींच बिल्डिंगां. भयणी भावांनो गोंय कितल्या जाणांक म्हणून आपणाच्या पोटार घेतले, कितल्या जाणांक म्हणून आपणाच्या पोटार घेतले. परत परत प्रोजेक्ट पास केल्यात, परत परत आमचे दोंगर कातरल्यात, कितलेशेच लॉज हाडून भयणी भावांनो आपणाच्या गांवचे लॉज आमी बंद केल्यात आनी दुसऱ्या गांवांचे लॉज घातल्यात. हे कितें? आनी भयणी भावांनो ह्याच पासत जो मनीस सृश्टीचो मोग आसा ताका आमी फुडें काडूंक जाय, ताका आमी आमचो आदार दिवंक जाय, ताका आमी विचून काडूंक जाय. कित्याक आमचें गोंय सांबाळपाची गरज आसा. भयणी भावांनो एनवायरमेंटान एक खेरीत भाशेन मुद्दो आसा तो म्हटल्यार कॅरींग कॅपॅसिटी. कॅरींग कॅपॅसिटी आमकां सांगता त्या जाग्यांचेर अमक्याच लोकांक खेरीत भाशेन जमनीर दवरूंक जाता. ती तर वाडली जाल्यार एनवायरमेंटल डिस्ट्रॅक्शन जाता. म्हणजे थंयसर भयणी भावांनो खेरीत भाशेन वेगवेगळे एनवायरमेंटल ट्रेजडी येवंक जाता. आनी हे ट्रेजडी जर जाली जाल्यार आमची जी लँड आसा तातूंतलेच आमी ना जातले. आनी ह्याच पासत भयणी भावांनो आमी मनशांक विचून काडूंक जाय जे सृश्टीचो मोग कोत्तात पळय तांकां. उपरांत एल्फाबेट आसा ते म्हटल्यार सी. आनी सी कोणा येता कॅर फॉर द वाल्नरेबल. म्हणजे भयणी भावांनो जो मनीस ल्हान दुबळ्यां पासत वावुरता तांकां फुडें काडची गरज आसा. भयणी भावांनो कित्याक हे पवित्र सभेची शिकवण? कित्याक तांकां डेव्हलपमेंटा कडल्यान ते पयस आसात आनी तांकां सौगातान घेवन सांगातान घेवन तांचे पासत वावुरची गरज आसा. आयज तर भयणी भावांनो आमी गोंयभर नदर मारली जाल्यार असले तरेचे जायते लोक आसात जांचे उदरगती पासत वावुरची गरज आसा, जांचे बरेपणा पासत वावुरची गरज आसा. फॉर एग्जाम्पल भयणी भावांनो दिव्यांग भुरगीं खेरीत भाशेन म्हणटा आमी पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी तांचे पासत सरकारान कितलें केल्लें आसा काय? आयज जायतीं जाणां कश्टवतात ट्रान्सपोर्टा पासत. बरेच इस्कॉलांनी वयतल्यो जाल्यार ट्रान्सपोर्ट ना. तांची परिस्थिती आवय बापूय रडटात. तांकां बरें कितें दितलोय जाल्यार सरकारान कांय करूंक ना, जायतें करूंक ना. एक घडये तांकां बारीकशें रेम्युनरेशन मेळटा तितल्यानूच सोंपता काय? आनी ह्याच पासत भयणी भावांनो हे तरेन जायते वाल्नरेबल सेक्शन्स इन द सोसायटी आसात तांचे सगळें वावुरपाची गरज आसा. आनी ह्याच पासत आमी विचताना जो मनीस कोण गरीब आसा, कोण दुसऱ्यांचे हक सांबाळटा तांकां आमी म्हत्व दिवपाची गरज आसा. आनी निमाणें एल्फाबेट म्हणटात ते भयणी भावांनो टी. आनी ते एकदम म्हत्वाची आमची तरणाटी. भयणी भावांनो ह्या दिसांनी आमी सर्क्युलेट जाल्लेलें पळयता कॉक्रोच जनता पार्टी. आयकलां न्हू तुमी? कित्याक जाल्या ती? कित्याक तांच्या मनांत जायतें आसा. आमचे तरणाटी बेरोजगार आसात, कितले शिकल्यात पूण कामां मेळनात, कितलीं कामां आसात पूण कामां बरीं नात. आनी असली परिस्थिती जाताना तरणाट्यांचे प्रश्न उठतात. ते वेगवेगळे जबाब दितात, वेगवेगळे उलयतात. आनी असलें कोत्ताना भयणी भावांनो जो मनीस तरणाट्यांक वयर काडटा न्हय तरणाट्यांक पिवयता,
जो मनीस तरणाट्यांच्या हक्का पासत झुजता न्हय तरणाट्यांक एक पाटी करून दिता, जो मनीस तरणाट्यांक कामाक लायता, ताका आपणाच्या पोटार उबो रावंक सोकोत दिता, तसल्या मनशांक आमी फुडाकार दिवपाची गरज आसा. तर प्रितीच्या भयणी बाबांनो, थोड्याच वेळांनी आमी वेंचणुकेक तयारी करतले आनी ह्याच पासत भयणी बाबांनो आमी तयार जावपाची गरज आसा. जें गाणेड्डें राजकारण आसा तें पयस दवरपाची गरज आसा आनी बऱ्या मनशाक आमच्या जाग्यार आमचें गोंय राखूंक आनी सांबाळूंक फुडो काडची गरज आसा. आयज ना जाल्यार फाल्यां आमकां तें मेळचें ना. भयणी बाबांनो, आमचो फादर मोगाचो फादर बॉलमेक्स गोंय पासत झुजलो. ताचे पासत तर आमी एक तरी दूख वारयला जाल्यार तें दूख आमी दवरचें न्हय, पूण आमी दूर एकले ताची लेगसी फुडें व्हरूंक वावरुया. भयणी बाबांनो, हे म्हणटाना जेजू थोड्याच वेळार उंड्या स्वरूपान ह्या आल्तारार हाजीर जातलो. हो जेजू आमकां दर एकल्याक उलो करता सोडवण दिवंक, कित्याक जेजूचे मरण जाले आख्या मनशाकुळाक सोडवण दिवचे पासत. हेंच मरण जेजूचे आमकां दर एकल्याक हुस्कायता आमी सोडवणे पासत वावरूंक, आमी आख्या संवसाराक खरी सोडवण दिवंक. आनी हें कोत्तलें जाल्यार उंड्या स्वरूपान आसलेले जेजूच्याच बळान आमी करूंक शकता. फादर बॉलमेक्स हें करूंक पावलो जाल्यार आपले शक्तेर न्हय, तो जेजून इतलो रिगलोलो की जेजूनूच ताका हें बळ दिलें पोरजे पासत झुजूंक. आमी दर एकली आमच्या जिवितान हेंच कोत्तलें जाल्यार उंड्या सोऱ्याच्या बळानूच करूंक फुडें सरुया. हीच कृपा ह्या मिसा बेटेन आमकां सगल्यांक मागून घेवया. उबी रावया आनी आमच्यो गरजो देवा मुखार दवरया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी समाजान घडटले अनिती विशीं जागृताय हाडून आनी हे वरवीं पोरजेचो आवाज देश कारभाऱ्यांच्या कानार पडूंक आनी वायट वस्तादाचेर निशेध मारूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. फुडल्या वर्साक वेंचणुके जातले तर आमी आतांच थावन स्वताचे नितीचे आनी प्रामाणीकपणाचे उमेदवार वेंचून काडूंक आनी एक बरो सरकार निवडून हाडूंक आमकां प्रेरणा आनी बळ दी म्हूण देवा लागीं मागुया. आयचे त्रेजेनाच्या मिसा बलिदानांत आपले इंतेसांव भेटयतल्या एलिनॉर आनी क्रिस्तीन वाज हांकां बागीवंत आतोनीचे मजतीन मागलोलो उपकार मेळोवन दी म्हूण बापा लागीं मागुया. बापा मोगळा ह्यो सबार गोडसो आमी तुजे मुखार दवरल्यात. आमकां तुजी खरी पाटलावदारां कोर, खरें राज आमी बांदून हाडूंक
हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. दाना तोयरे वेळार आमी गायन घेवया C38 पेज नंबर 44 C38. तुकाच बापा सोड माझे पिता तुका एकाने तुकाच वक्ता सोड माझे तुझे से गोरखाशेले माझे हात घे माझे पाय घे स्वीकार कर तुझा बोलमो बोलगोट करून शुभ बाबा सगळ्यांक दिवून तुकाच बापा सोड म्हजे पिता तुका एकाने तुकाच वक्ता सोड म्हजे तुझेच ते गोरखाशेले Moje suke, moje duke, tolmole ya visace, kaboi naci takri koru, kushalkai tuji batu, tugas bapa, sor moje, pita tukai. Tukac wokta, sor moje, tuđes te gorkašele. Moje monje, istosoge, kalzan treba unaue. Sotja moši, ani kuši, petori, sorđineći. Tukac papa, sor moje, pita tuka ekanye. Tukac wokta, sor moje, tuđe ste gorkašele. Moja baba buininu, moje ani तुमचे बलिदान सोड पदवीदार देवा बापाक मानतात असले साव म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दाबाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. सर्वेस्पुरा अंतोन तुझ्या भक्ताच्या ग्रासाक तुझे वेदीर आमी दवरल्यान ती आमची दानां स्वीकार कर आनी ह्या पवित्र गुटा वरवीं तुवें ताका मोहिमेवोन केलोय तशें आमकां तुजी काकलूत दाखय क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराक थाय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा सोरपदवेदारा आनी सासणाच्या देवा क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं सोरकाळी आनी सोरताय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो हातून तुझ्या भक्ताच्या उगडासान तुझे पवित्र सभेक तूं संतोष दिताय. अशें ताचे भाग्योन जिविताचे देखीन तूं तिका धिरान बोधताय. ताचे शिकवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय. देखून सोर देवदूता आनी सांता भक्तां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायताव.
सर्वेस्परा खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. देखून दोवा बरी तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही दानां पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या स्वाम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आप कुशेन कोश्ट मरण सोसूंक आप कुशेन तो पराधीन जालो तेन्ना ताणेन उंडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो आनी आपल्या शिसांक दिलो म्हणून हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणेन काल्स घेतली, तुका दिन वाचून ती आपल्या शिसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस घेयात आनी हातले पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचे हे रगत. पातकाचे बोगसणे मेलच्याक तुमचे पासून आनी साबारा पासत तें वारोवतले. हे म्हज्या उगडासा करात. बावार्थाचो गूण सोम्या तुझे मरण आमी समरता आनी तूं परत येयसो. तुझे पुनर्जीवनपण परगटा. देखून सर्वेस्परा सोम्या जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आमची सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिन वाचता. क्रिस्ताचे कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी लिओ आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोली बापा, सिमाव ताच्या आदार्या आनी सगळ्या संस्कारनी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान संपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या भावा भयणीचोय उगडास कर आनी तुजे काकुतीन अंतरलेल्या समेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची काकूत कर म्हूण आमी मागता. अशें भाग्येवन ताकवार मारये देवा मायेन सांगाती, भाग्येवन सुजैतीचो पोती, भाग्येवन धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सांता भक्ता बरोबर भाग्येवन सुजेवाज, भाग्येवन फ्रांसीस शावियर, आसिसीचो फ्रांसीस, भाग्येवन आंतोनी बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी आनी तांचे सांगाता तुका वाखाणूंक आनी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताचे सांगाता आनी ताचे थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्पोद्वेदार बापा सर्मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन
धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या तुझ्या बापा बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज येवं, तुझी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां मुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस पळा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी, सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बोरवोशान ओतरेकतोले आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासनाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिशकार, आनी तुजी कुशळे पोरमोणे तिका शांती दी, आनी तूच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसो. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोण. देवाचे शेली संसाराचे पाप काटोले आमची काकूत कोण. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटोले आमकां शांती दी. होच तो जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आमचो दोनी. ताच्या जेवणाक आमकां आपोवणी आसा ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवन म्हाका फावना, पूण एक उतर मातुलोय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. जेजूक आमच्या काळजांत जेवताना आमी गायन घेवया. D17 पेज नंबर 56. D17. जेजू म्हज्या देवा आवडेता येवच्याक तुका. जेजू म्हज्या देवा आवडेता येवच्याक तुका. यो यो म्हज्या जेजू Moja Jesus, सगळेंच म्हजें काळी सायबा दिता तुका. यो यो म्हज्या जेजू Moja Jesus, सगळेंच म्हजें Moja काळी सायबा
जेजू मोच्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका जेजू मोच्या देवा आवडेता घेवच्याक तुका यो यो मोच्या ओद्याक मोजा आनी जायता आनी transportoiso soda tuko yo yo moja otiak मोजा ani saipa आनी सायबा transportoiso soda tuko Jesu moja deva आवडेता घेवच्याक तुका जेजू मोजा देवा आवडेता घेवच्याक तुका जेजू मोजा देवा आवडेता घेवच्याक तुका जेजू मोजा देवा आवडेता घेवच्याक तुका यो यो वेगी तू यो वेगी तुया म्हाका तुजें म्हाका तुजे Deus Urben morcha Yo yo venido yo वेगी तुया Maka duše म्हाका तुजे Deus Urben morcha Jesu moja deva आवडेता घेवच्याक तुका जेजू मोजा देवा आवडेता घेवच्याक तुका जेजू मोजा देवा आवडेता घेवच्याक तुका जेजू मोजा देवा आवडेता घेवच्याक तुका प्रार्थूया. सोर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, आंतोन तुझ्या भक्ताचो दीस समोरुंबून सोर्गीच्या जेवणान आमी दादोशी जाल्या. ह्या जेवणा वरवीं आमची आत्मीक घोटाय थीर जावं आनी वाडोवंक हे पोरी आमचो बाबात शिताबेन सांबाळूंक त्याच तुझ्या भक्ता उदेशी
तुवें दाखयलेले सोडवणेचे वाटेन स्वर्गार पावपोर्यान आमची पावलां सांबाळ ही आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. बसूया. मोगाळ बावमडीनो, पयले सुवातेर हांव देवाक दिनवासता आयचो तिसरो दीस बरे भशेन जालो. जरूय इल्लो पावस पडला आनी इल्लो लोक थोडो जाला, पूण सगळी मांडावळ आमी मांडलोली ते भशेन जाल्या, देखून हांव देवाक दिनवासता. दुसरे सुवातेर हांव दिनवासता फादर वॉल्टर डिसोजा, ओरमळचो तो आरांबोल, पूण तो सोशल कावन्सील ऑफ जस्टीस एंड कारितास हांगा काम करता. आनी ताचें खेरीत पळोवण म्हणल्यार समाजीक वस्तूंनी आनी राजकारणान तो भितर सरलेलो आहा. ते भाशेन तुमी तेजें आयकलां. पदवेदार सरमॉयज, बरो पदवेदार, आनी जें कितें आमी चडशें सांगून हांव हें उक्तेपणी सांगलां आनी हांव खरेंच ताका परबीं दितां. हे भाशेन तयारी करून बरो संदेश जो आमकां फावो जावपाचो आहा ह्या वेंचणुके येतात तांकां बरे भशेन ताणें मन उजवाडलां म्हणून. आनी तुमी शिकवण घेवन आतां इलेक्शनां जावपाचीं आसलीं 2027, पूण आडगां करून ते डिसेंबरांत हाडूंक भोंवतात. नोव्हेंबरांत ब्रिजीचें इनॉग्रेशन, डिसेंबरांत म्हणजे आमी ब्रिज केल्या आमकां वोट करात. असलें कितें तरी चल्लां अशें म्हूण हांवें आयकलां. आनी ते भाशेन पदवे आमचे गुंडायतात, तुमी गुणनाकात ते गुंडायतात म्हूण फादरान बरे भाशेन सांगलां. आनी बॉलमॅक्साची लागून फादर बॉलमॅक्साची लागून ताणें खबर सांगलें आमकां. आमी पाद्री नागरीक पयले, मागीर क्रिस्तांव आनी ते उपरांत पाद्री, आमकां येवंक आहा. आनी हांवें पयले म्हज्या मिसाक सांगलां, कोणाय पॉलिटिशनान म्हणूंक जायना माय डियर पॅरिशनर्स, हें म्हजें पादिगाराचें. ते भाव भयण आमी म्हणटात तेंय पॉलिटिशनान केलां, ते वखद इगोर्जेन म्हणटाले मोगाळ बावमडीनो, तेंय ते करतात. आनी आतां मोगाळ पॅरिशनर्स म्हणटात, तें तुमचें न्हय पॉलिटिकांचें, तें आमचें. तें पादिगारान एकल्याच्यानूच म्हणूंक जाता आनी पातकुराच्यान आनी कोपेलाच्यान म्हणूंक जाता, दुसऱ्यान म्हणूंक जायना. हे भाशेन ते भितर सोदतात आमचे इगोर्जेच्या राजकारभारान. हें बरे भशेन सांगलां, देखून हांव फादर वॉल्टराक दिनवासता आनी ताका ताच्या वावराचेर देवान आशिर्वाद घालचो म्हूण मागता. मिसां सोदांचे भाशेन 5:30 पयले, मागीर 5:45 इंग्लीश भाशेन, मागीर 8 कोंकणी भाशेन मुख्य मीस, मागीर 9:30 आनी सांजेचें 4:30. कोणाक तर मिसाची ते साव दिवंक जाय, डोनेशन दिवंक जाय, आमचें ऑफीस उक्तें आहा. सोवेनियर रूम उक्तो आहा, थंय तो वेगवेगळ्यो इमाज्यो बायगून दांतोनीचे सरपेंत हातान घेवन त्यो आहा तुमी घेवच्यो. आनी 2 खेरीत पुस्तकां आहात, चर्चीस ऑफ गोवा आनी दुसरें द होली पिक्चर्स ऑफ गोवा. तुमकां जाय जाल्यार तुमचें तें घेवं येता. बायगोत आंतोनीचे इमाजीचो उमाव घेता आसतना खेरीत मांडावळ आमी कोत्ता. हांगा इगोर्जेन इमाज थंय वेतली, कम्युनियन रेल आहा, तुमी कुमयनाक येता ते भाशेन दोनी वाटेन येयात आनी ह्या सायडीच्या दारांतल्यान भायर सरात. ती इमाज आहा ते वाटेन येयात, ते सायडीच्या दारान भायर सरात. मदलें दार फ्री दवरचें, कित्याक दुसऱ्या मिसाचो लोक मदल्या दारांतल्यान येता. मागीर हांगा सिस्टरी आहा, तांकां उमाव ही सांत आंतोनीची इमाज आहा साक्रिस्ती कडेन ती. मागीर आनीक एक आहा हॉला लागीं, मागीर भायल्यान एक आहा आनी भायल्यान मागीर ही उंटीक आहा ती इमाज आहा, त्यो आमी सगल्यो दुंपायतल्यो. स्टेजी कडेन 2 इमाजी आहात आनी बँड स्टँडांत 1 इमाज आहा. थंय तुमी वचून बरे भाशेन, कित्याक फास्ट जावपाक जाय म्हण तें केलां. आनी म्हजे कडेन लोक पळोवन पेटिशन्स घालूंक एक बॉक्स दवरला. हांवें तें तुजें कितें जालें आनी तें उरलें तें दवरलां हांवें, आज दवरलां. पेटिशनां तातूंत दुडू घालिनाकात मातशें. पेटिशन दुडू घालपाचें हेर बॉक्स आहात. तुमचें कितें पळय ती मागणी ती मागीर हांव वाचतां आनी सांत अंतोनीच्या पांयाशी येवन ती ताका दाखयता. ही पोरजेची ती तेसां तूं आयक. ते बसत ती म्हाका एकदम गरजेची आनी हांव ती सांबाळून दवरतां. आमचें तर हें श्रायन जातलें असलें आमकां गरज आहा. कितल्या लोकांन पेटिशन घातल्यान, कितले लोक बरोवन बायगोन दांतेन कडेन मागता, हें हांवें दवरलां ह्या इतिहासाक लागून, ह्या आमच्या इगोर्जेच्या. हे पासत तुमी थंय फकत पेटिशन घालचें.
भायल्यान माटवान आमचेच दवरल्यात ती फकत दुयेंतींक जाणट्यांक आनीक डिफरंट लेबल्ड आहात तांकां तुमकां न्हय बरोबर थिंगा बसतात वय बरें थिंगा बोर्ड मारलेलो आहा आनी आमचे अशें सांगतात तेंचे आयकना ते म्हणटा फादर ही सांगलें मातशें येता म्हणल्यार आनीक 8 जाण बसलीं थिंगा सो ती तुवें मातशें बसचें न्हय ती तांकां दवरची सुवात मागीर 2 व्हिलर्स हांगा पार्क करचे 4 व्हिलर्स आमच्या पार्किंग लॉट आहा पूण 2 व्हिलर्सांक लॉक करी नाकात कसली गरज पडली जाल्यार जायते फावट एमर्जन्सी जाता कोण पडटा आनी तेची स्कूटर जाय ती मागीर लॉक मारली आहा दुसऱ्याची लॉक आहा ती काडूंक जायना ही गडबड जाता आमी हेल्थ सेंटरा कडेन मागलां आमकां मेडिकल एड दिवंक कित्याक कोण गुवळेन पडटा कोण आनीक कितें जाता ते पासत तांकां मागलां कालूच मागलां घोडे आयज फाल्यां येतलेत ते सांगलां येतलेत म्हण आनीक ते वाटेन येता आसतना विटे घालून तें उदक बंद केलां आयज कोण बायल आपटोली मातशें पळयात थिंगा सरकार दोळे लावन चलून आहात आमी संवसारांत आहा पयले सुवातेर दिसान सांतातुनीक पळोवन भोंवतात पडटली मागीर तुमी आनी अदी करून जाणटी सकल नदर मारात ग्रावंडाचेर तुमचे पांय सारके ग्रावंडाचेर आसते दोळे मागीर घालात तुमी इगोजेन दितूच मागीर सांतातुनीचेर घालात पयले न्हू फादर हायसेंद आनी फादर जोकींग कुमसाराक आहात तुमच्यान कुमसार करून जाता सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग कोत्ता ती सोमार ते शुक्रार पासून हांगा आसतली तिका तुमी मेळचे आनी कावन्सिलींग करून घेवचें आयज मातशें पावस पडलो पूण पावस पडला बरे भाशेन तुमी बऱ्यो तुमच्यो सोत्र्यो कापोत्यो बऱ्यो लायल्यात बरें दिसलें म्हाका परबीन दिता तुमकां नाल्यार केसें लायतात वेगान लायतात बरे भाशेन लायल्या हांव होरेंच खुशाल सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आहात आमचे फिरगोजीचे ते कोणशाक तांकां स्टॉल सेपराट दिला आदी ती बेन्सनान रावताली बेन्सनान हांवें सांतांतुनीची इमाज दवरल्या ते पासत तुवें तेंचे आनी पयचे दिसा रोखडेच काबार जाले हांवें तांकां सुबेजूच कोर आनी बरी क्वॉलिटी कोर म्हूण सांगलां ताका आमकां आमी 2 स्टॅच्यूज घेतल्यात लोकांनी म्हजे कडेन मागलें कार्लो आकुतिसाचे आतां कोणें कोणें डोनेशन दिवन सुमार 1,25,000 आयल्यात 25,000 उरल्यात ताचे दुसरी देवस्थानम पिलाय तो तामिळनाडूचो सांत आनी ताका पवित्र सभेन डिक्लेअर करा सेंट ऑफ द ले पीपल लेटीचो सेंट न्यू टायटल दिला सो ताका म्हाका दिसलें ले पीपल सगल्याक आहात हांगा तो हाडचो म्हूण ताका 1,60,000 पडटात तर तुमकां खुशी आहा जाल्यार तुमी कितें दिवचें कालच्या दिसा हांव चुकलो हांवें पेपर म्हज्या डेस्कार उरलें आनी हाडूंक चुकलो ते मागीर आयज हाडटा सोमारा दीस कलेक्शन जालां मिलाग्री जातात हांव मांद्रेंचो मोर्जींचो हरमळचो लोक जायत्यो मिलाग्री सांगूंक येता आनी आवयन तिका सांगलें हो भुरगो बेजार जाला ताणें भायर वचपाक आपले सगळे डॉक्युमेंट केल्ले पूण येयच ना मागीर तिणें ताका 50 रुपया दिले आनी सांगलें बाबा बॉक्सान तुवें 50 रुपया घालता तेन्ना सांतांतूनीक सांग सांतांतून हांव 50 रुपया घालता म्हजे कडेन जायनात पूण 50,000 पाग म्हयन्याक म्हाका दी 8 दिसां उपरांत
ताका रोखडेंच कॉल आयलें आनी ताका सांगलें तुजें पगार 50 आनी 3000. तिची माय म्हणटा म्हाका सोतमानूक आवड जालें आनी म्हजी लव बी जाली हे भाशेन 8 दिसां मदेंच इतलो तेंप ती रावताली हांगा आयली मागली जालें. आनी ते पासत तुमी तर ताका कितें दितात तो 100 तुमकां दितलो आनी ते भायर आशिर्वाद दितलो. हे हांव तुमकां सांगता कित्याक म्हजो अनुभव 5 वर्सां जाली. असलो अनुभव जायत्यो मिलाग्री जातात. हेच आनी कितल्योच मिलाग्री आनी 13 जाल्या उपरांत तो दुसरो मुंगडार येता आनी त्याच्या उपरांतलो मुंगडार येता. ते दीस सगल्यो मिलाग्री म्हाका सांगूंक येतात लोक. आख्खे 13 आमी वांटो घेतलो. अशें जालें जाय नासलें इतलीं वर्सां जालें. तो कोत्ता तें हांव न्हू. हांव मागणें कोत्ता तें पूण तो हातून कोत्ता आनी तो तुमकां सोडचो ना. पावस जावं गीम जावं वत जावं तुमी आयज पयसतावन येतात आनी हो आशिर्वाद तो तुमकां दितलो. ते भायर तुमी कितें मागतात तें तुमकां तो दितलो. उबी राव. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. सर पोदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद जबाबदारेचे नागरीक जावं क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Bordes lokata kotak noma Aicea disa Zodun getlo santosa Sogya mordoma Lagi vozodun memoria das molo Zugnas leleci man zugin cielo Diupaco, śliszat modaco. Tadzia uzbunian zabat parpurciciu, Uri bolikin vedatui porleliu, Pida rogacia sortica las leliu, Novian dorzaliu. Bahanga sunt porta caiona Tacea manang zoi tace care zorla Tacea bagi mot magneam pelucanca Irta monastana Salamoti podviani marmerzo Sorgara seata ca sudrir boslolo Orzolana coso salzului tato Exaului eclo Iso bahanga sunt curta caiona Tacea mana zoita cercare zorla Tacea bagi Magnean melucanca Dirta monastana Salamoti podviani magnezo Sorgara sata ca sudrir gozlolo Orzolana cosa țarțului tato Exaului eclo. बाग्योन आंतोनीची विनवणीक मागणी. बाग्योनातून तुझ्या नावान आणि तुझे विनवणीन
देवान केल्लोली विस्मिता ऐकून व्हडा बोरवोशान हांवूय तुजे फुडें येता आनी तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भागियोन हातून निर्मळकायेच्या लिली फुला, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिववत्तो मनाच्या धोर्मदुता. कोर म्हजें काळीज नितळ निर्मळ, भोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान आनी सोरभोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर परगटूंक म्हाका शिकय. ये देवाच्या इश्टा हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोणती बरीत काळीज तुका उक्तें करता. आनी तुजे वेगेन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विणवणेन म्हाका बोगसोणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका भरतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बोरवोशान रावता. भागियो तातून दुखेस्तांच्या बुजवणदारा तुजी दयाळ नदर म्हजेर घाल आनी म्हजें दोलनिरपण आनी उपद्रे, म्हजे उस्के आनी खोंती, म्हजी भिरांत आनी आकांत पळे. म्हज्या उस्क्या खोतींतलो म्हाका निवार. तुजे वेगेंत आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कर आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगूनच मेळून घे. ह्या वेळार तुजी गरज उक्ती कर. ओचोरियांच्या बागियोन तातून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तोर तुजे पोदवेदार मजतीन आनी खालतीकायेचे क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळकाय आनी कोनवाळाय, थंडाय आनी शांतताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणीकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोवतेन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी आनी तांच्या हातान घातलेल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनोती कर. आमेन. सांत आंतोनीच्या मानाक आमी गायन घेवया. U25 पेज नंबर 243. U25.